नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार हांव गौरीश परभवणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पेडणेच्या तिनूय पंचायती खातीर जाले 89.47% मतदान. बरे तरेन पार पडली मतदान प्रक्रिया. पुलिशेच्या आशिर्वादान चलता बेकायदेशीर जुगार. वाळपय कोर्टाच्या फाटले वटेन आसा जुगाराचो अड्डो. कुडचलकरांच्या नळाक येता घाणयारें उदक. प्रशासनान घेवची दखल, थळाव्या लोकांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. पेडणे तालुक्यांतल्या कासरवाणे, हळण आणि चांदेल हंसापूर ह्या तिनूय पंचायती खातीर शुक्रारा 89.47% मतदान जालें. हळण पंचायती खातीर 90.55, कासरवाणे पंचायती खातीर 91.7 आणि चांदेल हंसापूर पंचायती खातीर 87.42% मतदान जालें. मतदान प्रक्रिया खूब बरे तरेन पार पडली. हांवें लोकां जे काम केलां पळय तेंची कामाची लोकांक जाणीव आसा सगळ्यात गनू. आनी म्हाका 100% खात्री आसा की लोकांनी म्हाका पूर्ण पाठिंबो दिवन म्हाका दिसता की नक्कीच ही लोकांचें म्हाका पूर्ण समर्थन आसा. आनी विश्वासूय आसा की लोक परत एकदां म्हाका एक संद दितले म्हणून. पळय म्हाका मरे एक 6 म्हयने मेळ्ळो कळ्ळें तुका न्हू. त्या 6 म्हयन्याच्या काळान हांवें आमच्या गांवची स्मशान भुमी, गांवची एक स्टेज, मागीर हांगासर आमच्या एक हायस्कुलाक CCTV कॅमेरा कळ्ळें तुका न्हू, स्ट्रीट लायट आनी ते हे ऑलरेडी कामां हांवें केली ऑलरेडी. त्याच बरोबर आतां सुद्दां त्या 6 म्हयन्यान अशे ठराव घेतले आसा जे बारीक बारीक फुटपाथ रिपेर्स कळ्ळें तुका न्हू, परत स्कुलांक बस, ह्या तरेचे सुद्दां प्रकल्प म्हाजे ऑलरेडी हांवें प्लान केल्ले आसा. जे ह्या फुडल्या देवान जेन्ना लोकांनी म्हाका संद दिली जाल्यार फुडल्या येणाऱ्या पांच काळात आमच्या संपूर्ण पंचायत क्षेत्रांतले रस्ते हॉट मिक्स करप कळ्ळें तुका न्हू. त्याच बरोबर सगळे स्ट्रीट लायट्स, त्याच बरोबर स्कूल डेव्हलपमेंटाक जे खातीर लागतात तेतून चड जास्त भर दितलो हांव कळ्ळें तुका न्हू. त्याच बरोबर आयज हांगासर प्रकल्प येता मोपा एअरपोर्ट जावं आयुश जावं, ह्या प्रकल्पान लोकल लोकांक युवकांक रोजगाराची संदी, त्याच बरोबर रोजगार संदी दिवप ह्याचो मला पूर्ण प्रयत्न आसतलो. आणि हांवें आमदारकूय सांगलां त्याच्या साथीन ह्या संपूर्ण तालुक्याचो जो विकास आसा पळय तो करचो म्हाजो एक पूर्ण प्रामाणीक प्रयत्न. माझ्या गावच्या लोकांनी 5 वर्सां निवडून 5 फावटी निवडून दिलो, 25 वर्सां जाली. आणि माझी इच्छा असली जे फाटले तरुण आहात तांकां संधी मेळाची म्हणून आमी 17 तांकां सांगलेला 22 तुमी कोणतो कॅन्डिडेट ठरया, म्हाजो तांकां पाठिंबो आसतलो आणि माझे जो अनुभव आहा त्याचे बरोबर काम करतले. पण दुर्दैव त्यांचं असं म्हणते मी की माझो वॉर्ड ॲक्च्युली तो रुटिना प्रमाणे लेडीज जावंक जायनासलो, पूण तो लेडीज जालो आणि त्यांची इच्छा आसली तेवढी म्हाका वायट दिसता. पूण म्हाका काय फरक ना. जे आम्ही जो आता कॅन्डिडेट दवरलेलो आहा तो कॅन्डिडेट आमचो माझे जे मतदार आहात तो भरघोस मताने निवडून दितले आणि जी आमची इच्छा फुडें आणखी गांवांत काय काम करपाची ती इच्छा आमकां पूर्ण करून मेळटली. राज्य जशें उदरगतीची पावलां मारीत आसा तशें कांय वाठारांनी बेकायदेशीरपणां नेटान सुरू आसा अशें म्हणपाक कसली हरकत ना. हालीं तर गोंयांत दिसा उजवडा बेकायदेशीरपणां वेगान चालू आसात. हातूंत कोणाचो हात हा हें कळपाक मार्ग ना. गोपांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वाळपय कोर्टाच्या फाटल्यान दिसा उजवाडा असले धंदे सुरू आसात. थळाव्या अधिकाऱ्यांक ह्या बेकायदेशीर जुगारा बद्दल कसली खबर ना काय असले धंदे सुरू करून तरणाट्यांची जीण काळखान धुकलपाक सोदतात काय कितें, ह्या प्रकरणात सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुडचड्यार सिवरेजीचें काम चालू आसा. हे काम करतना कामगारांनी उदकाची पायपलायन फोडून उडयल्या. देखून थळाव्या लोकांच्या नळाक घाणयारें उदक येता. ह्या उदकाचो लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवन बेगिनांतल्या बेगीन उपाय येवजण करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. तीन फाटी उदक बंद जालें नळाचें. कित्याक जालें काय म्हणून चॅक केल्यार हे रस्तो सगळो फोडून दवरला सिवरेज पायपलायन घालपाक.
त्या शिवाय सिवरेज पायपलायनी ऑलरेडी बिल्डिंगांतल्यान सोडिल्ल्यो आसात हांगा. आतां कितें जाता, जेन्ना उदक परती येता तेन्ना उदक सामकी मडी आसता. उदका भितर कितें आसता म्हणून खबर ना. पयलीं दिसतालें की तें मडीत आहा म्हणून, पूण आतां कळ्ळां की तातूंत भितर सिवरेजीचेंय उदक वता म्हणून. आतां तुमकां खबर आसतलें की एक 10-12 वर्सां पयलीं पणजे भोसले हॉटेलांत अशेंच जावन सिवरेजीचें उदक नळाच्या उदकां वचून 100 वयर लोकांक जॉन्डीस जाल्ली. तशें आतां हांगा जालें जाल्यार कितें करपाचें. त्या शिवाय अशें जाता की हें उदक येता तें आतां लोकांक सगळें सोडचें पडटा. हें उदक परती येवन जेन्ना टाकी वता टाकी खाली करची पडटा. त्या लोकांचें उदक वेस्ट जालना. 1-2 क्यूबिक मिटर टाकी आसली जाल्यार प्रत्येक फाटी 2 क्यूबिक मिटर उदक वेस्ट जालना. आनी 3 फाटी वचप म्हणल्यार कितें, 6 क्यूबिक मिटर उदक लोकांचें वेस्ट जावप. त्या शिवाय आतां लोकांच्या घरांक हें जाता म्हणून आरओ बसयल्ली आहात. आतां ही मडी उदक गेलें जाल्यार तांगेले सगळे ते फिल्टर्स आसता चॉक जातात. ते फिल्टर्स रिप्लेस करपाक 4,500 रुपया लागतात. आनी 6 म्हयन्यांनी अशें फिल्टर बदलचे पडल्यार कितें जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयतारा उक्तावण जावपी मोपा विमानतळा वयल्यान इंडिगो कंपनीची दर दिसा 12 विमानां येतली. कंपनीन जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही म्हायती दिलेली आसा. मोपा विमानतळाचेर सप्तकाक इंडिगोची वट्ट 168 विमानां देंवतली अशें कंपनीन स्पश्ट केलां. GMR कंपनीच्या मोपा विमानतळाचें उक्तावण जाले उपरांत विमान सेवा 5 जानेवारी सावन सुरू जातली. विमान सेवा सुरू करपाची घोशणा करपी इंडिगो ही पयली एअरलायन कंपनी आसा. तशेंच मोपा विमानतळा सावन देशांतल्या 8 शारांक जोडपी विमानां सुरू जातली आनी इंडिगोची दाबोळेचेर लेगीत विमान सेवा सुरू आसा. दाबोळेची सगळीं विमानां पयली भशेन चालूच उरतली अशें कंपनीन नमूद केलां. फोंडा नगरपालिकेचो अध्यक्ष रितेश नायकाचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव न्हयकारलो. अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकांच्या बसकेत गैरहाजीर आशिल्ले. फुडल्या 4 म्हयन्यां भितून उदरगतीच्या नजरेन जाता तितलें बरें काम करून लोकांचो विश्वास जिखतलो अशें रितेश नायकाचें म्हणणें आसा. तशेंच ह्या थारावा वेळार फोंड्या नगरपालिकेचो थळावो आमदार रवी नायक लेगीत हाजीर आशिल्लो. आज आशिल्लो म्हाजे काडिल्लो तो अविश्वास थाराव. तो आज कोणूच कावन्सिलर येना. तर ह्या दिसा आमी जाता की सगळे कावन्सिलर म्हाका सपोर्ट दिला असो हातून उत्कर्श काडूं येता. आनी सगळे कावन्सिलर एकठांय आशिल्ले, सो हे डिफीट जालें. आनी आमी आतां म्हाजें एकूच लक्ष आसा की हे उरिल्ले 4 म्हयने जितले प्रोजेक्ट्स आमी ते फॉलोअप करतालो. आनी प्लस एवरी वॉर्डान जे कामां आमी ती 15 फायनान्स अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवला धाडिल्ली ते सुद्दां फॉलोअप करून डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सुद्दां फॉलोअप करून ते बेगीचे 3-4 म्हयन्या भितर कशें स्टार्ट जावपाचें ते हांव आतां जर वेगान काम सुरू करतलो. आनी जेन्ना हांव लोकां खातीर काम करता लोकां खातीर जेन्ना काम करता बरे लोकांचे बरे प्रोजेक्ट्स आमी हाडटात. हेचेर म्हाका ऑलवेज कॉन्फिडन्स आसतलोच. लोकांचो कॉन्फिडन्स जे लोकांनी म्हजे विश्वास दवरला तो कॉन्फिडन्स म्हाका आशिल्लो. पूण आज सगळे कावन्सिलरांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्या कावन्सिलराक हांव आभार मानता. रस्त्या कुशीक केबलाचें काम सुरू आशिल्ल्यान हरमल, मांद्रे, पाडसे आनी आगरवाडा वाठारांतली येरादारी आडखून उरली. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. देखून थळाव्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली. केबलाच्या कामाक लागून घराघरांनी जावपी उदका पुरवणेचेर लेगीत परिणाम जावपाक लागला. तशेंच रस्त्यांचेर जावपी येरादारी कोंडीचेर पुलिसांचें नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पंदरा जाले आतां रस्तो सगळो फोडून दवरला. मांद्र्यान, मोरजे, आशव्या, सगळे पाडश्या सगळे रस्त्याची धानल केले, लोकांची धानल केले. रस्ते फोडून दवरला सगळो. फाटल्या दिसांनी फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं आमी सांगलेलें कितें हांगासून बाबा रस्तो फोडटा तितलोच काम कर, लोकांक त्रास करूं नाका. पायपलायन उदकाची फोडल्या लोकांक त्या पाडश्या 2-3 दीस जाले उदीक ना. आमकां मोरजे उदीक ना. सगळे रस्त्यार उदीक वता, लोकांचे हाल जाता. तरी हे उदीक वयता तेणी सीएमान मातशें हेजेर दखल घेवपाची. कितलो रस्तो फोडला न्हू तितलोच करपाचो रस्तो. आतां पळय राती हरमला गेले, हरमला मांद्रा वयता सपोज 1-2 वरां रोड ब्लॉक जाला थंय. आनी
कोण जर लोकल सीक जाल्लो आनी थंय एम्बुलन्स हाडूंक मेळना ती परिस्थिती कशी जातली कितें करपाक येता लोकांनी थंयच मरपाचें काय थंयच जीव सोडपाचो एम्बुलन्स येता म्हणून थंयच मरपाचें लोकांनी हो ट्राफिका कडेन पासून पुलिसां कडेन पासून जायना कंट्रोल कित्याक रस्ते बारीक आहा ताका लागून हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता कितें आमचे मांद्र्यान पयलीं जो रस्तो खणलेलो आहा न्हू तो पयलीं कंप्लीट करपाचो आनी मागीर तेणी फुडें सुरवात करपाची हात घालूंक हे पळय पार्श्या दिसता 2-3 वरां जॅम जालो रोड आजून ताका भितर खणान दवरता हे कित्याक खणान दवरता रस्तो लोकांक त्रास कित्याक करता हे आतां लायटीचें काम करता हे करता उलटा सगळे रस्ते खणान दवरलेले आहा सगळे रस्त्याची वाट लावन दवरलेली आहा लोकलांक आमच्या भोंवंक मेळना भायर भुरगीं आतां बायलां सद्या गाडी घेवन इस्कॉलाक पावंक वयता तेंचे घोव बावडे कामाक वयता आनी ती पावंक वयता केन्नाय गाडी घेवन पडल्यार हेका जबाबदार कोण जबाबदार हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण दितलो उत्तर कोण दितलो हेका आता पळयात खासा मोपा विमानतळाची एक नवीन खबर मोपा विमानतळा वयल्यान 5 जानेवारी सावन डॉमेस्टीक विमान सेवा चालू जातली जाल्यार दाबोळी विमानतळा वयल्यान 5 जानेवारीच्यान डॉमेस्टीक विमान सेवा बंद जावपाची शक्यता आसा इंडिगो कंपनीन दाबोळी विमानतळा वयल्यान आपले ऑपरेटिंग 5 जानेवारी सावन बंद केल्यात तर 5 जानेवारी सावन इंडिगो कंपनी मोपा विमानतळा वयल्यान ऑपरेट करतली ह्या विशीं अदीक म्हायती घेवया आमचे खबराकार संजना हंचुणकारा कडल्यान तुमकां खबरूच आसतलें 11 डिसेंबराक म्हणजेच आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी मोपा विमानतळाचें उक्तावण जातलें GMR कंपनीच्या ह्या मोपा विमानतळाचें उक्तावण जाल्या उपरांत 5 जानेवारी सावन विमान सेवा सुरू जातली इंडिगो एअरलायन्सान आपली विमान सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला तेन्नाच्या वेबसायटीर आमी वयता तेन्ना बुकींग कशी कितें जाता तें पळोवया तर आमी जेन्ना बुकींग करपाक वयता तेन्ना टू मोपा म्हणून घातल्यार न्यू गोवा इंटरनॅशनल अशें नांव येता तर हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की ह्या विमानतळाक न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अशें नांव हे एक वेळ पडूं येता तर आतां फुडें वतना न्यू दिल्लीच्यान गोवाक आमी 5 जानेवारीक जेन्ना सर्च फ्लायट करता तेन्ना 5 जानेवारीक बूक अशें केल्यार हांगा GOX तुमकां दिसता आनी हांगा GOI दिसता जेन्ना आमी दाबोळी विमानतळ म्हणून घातला तरी हांगा आमकां प्रोसीड करच्या टायमार GOX अशें येता GOX म्हणजे मोपा विमानतळ आनी GOI म्हणजे दाबोळी विमानतळ हेचे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की दाबोळी विमानतळाक 5 जानेवारी सावन ही विमान सेवा इंडिगो एअरलायन्साची येत काय ना असोच प्रश्न पडटा आतां मोपा विमानतळाचे फ्लायटींचे रेट्स कशे कितें आसा ते पळोवया तर हांगा 8,350 अशें स्टार्टींग आसा रेट्स तर तुमकां हँड बॅगेज मागीर फ्री मील बीन तशें जाल्यार 8,875 अश्यो रेट्स आसा तर तुमकां बूक करपाक जाय जाल्यार तुमी बेगींतल्या बेगीन करच्यो हे सरकार मेक इन इंडियाचेर लक्ष केंद्रीत करून आसा आमी बऱ्याच भांडवली आनी इलेक्ट्रॉनिक गजालीं खातीर चीनी वस्तूंचेर आदारून आसात अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी राज्यसभेच्या शियाळी अधिवेशनात सांगलें आपल्या देशा प्रती वैमनस्य आशिल्ल्या देशाचेर आनी कशें आदारून आमी आसात हें वळखप आमी गरजेचें अशें गोयल म्हणटा Around 2000-2001 was barely $2 billion. Only $2 billion in 2000-2001, and that position continued until 2002-03 where it increased at best to about $5 billion. At that time the trade deficit consistently was under just about $1 billion. So if I look at 2000-2001, $661 million. 1-2, $1 billion. 2-3 again reduced to $800 million. 3-4, $1 billion. And this was the general trend in Indo-China trade. But suddenly, after 2003-04, the $1 billion trade deficit over the next 10 years increased to $36 billion. And in a manner of speaking, we opened ourselves to a large number of dependencies on China, which we have suffered for the years as the economy grew, as the country prospered. We became so dependent on them that products which at one point were India's strength, sadly, we gave up that entire industry to China. And I actually realized that we have over 10-12 years lost India's competitive strength in very critical areas. And therefore, sir, this government focused on the Make in India initiative, while of course with economic growth and prosperity, the demand for goods is increasing. And we do not have sufficient capacity as yet in India to meet this large demand for goods and services. A lot of capital good industry got killed in that 10-year period. And because of which today for a lot of capital goods, electronics goods, where we never promoted our industry, they all became dependent
on Chinese imports, it is only the Modi government which recognized. The Modi government, sir, it's a very important subject. My honorable friend Jairamji appreciates the gravity of this subject, and I hope you are not holding a brief for somebody who's dumping goods into India. It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests, and how this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports of China. आल्तीनच्या गॉडविन डिसिल्वा हाच्या खून प्रकरणात 15 वर्सां सडा बंद खणींतल्यान फरार आशिल्ल्या जॅक्सन दादेल हाका गुन्यांव फाट्यान अस्तंत बंगालात वचून अटक केला. संबंधीत आरोपी हो राजीव काश्यप अशें नांव घेवन बंगालच्या एका हॉटेलांत तो वेवस्थापक म्हणून काम करतालो. ताका आतां अटक जाल्या. बंगालच्या दर्यांत तयार जाल्ले मेंदोज चड प्रमाणात खर जाल्ल्यान बिरेस्तारा मध्यान राती हे वादळ चेन्नय सावन सुमार 500 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ले हे वादळ शुक्रारा 60 ते 75 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वाऱ्या सयत तामिळनाडू, पॉंडिचेरी, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांतल्या दर्यावेळेवयल्यान फुडें वतले. हाचो परिणाम गोंयाचेरूय जातलो. देखून शुक्रार सावन 14 डिसेंबर मेरेन गोंयचें वातावरण दमट आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच कांय वाठारांत गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बेरेस्तारा राज्यसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनात वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2022 हाका मंजुरी दिली. ह्या विधेयकाच्या कायद्यात दुरुस्ती करून हातून संरक्षीत केल्ल्या चड प्रजातींचो आस्पाव करपाचो निर्णय घेतला. ह्या कायद्या खाला बंदिस्त हत्यांक धार्मीक तशेंच हेर कारणांक लागून एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या सुवातेचेर व्हरपाक परवानगी मेळटली. संरक्षीत वाठाराचे तशेंच चरपाच्या सुवातींचें योग्य तरेन वेवस्थापन करप, ते भायर पिवपाच्या आनी घरगुती वापराक लागपी उदकाचो लेगीत योग्य रितीन वापर करप हाचोय आस्पाव ह्या कायद्यान जाता. The question is that the Wildlife Protection Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 10 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 10 are adopted. Shri Bhupendra Yadav to move that the bill be passed. माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. म्हाळसा नारायणी देवळांतली उदरगतीची कामां ही पुरातत्व खात्या वतीन ना हरकत दाखलो घेवन जातली अशी माहिती पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. शुक्रारा अशी म्हाळसा नारायणी देवळांत चलपी कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. देवळाच्या ट्रस्टाची फुडली वाटचाल बरी जावची अशी इत्सा परगटाय सुभाषान आपली खोस उक्तायली. हो मेमोरंडम आयज दोनांच्या भितर एक्सचेंज जाल्लो आसा. आमी ह्या देवस्थान समितीचें खूब खूब अभिनंदन करता. हाचे फुडें ज्या ज्या वेळार तांकां कितें नाविन्यपूर्ण करचें लागतलें, जर कितें सिवील स्ट्रक्चर्स उबे रावतले जावं बाकीचे ज्या ज्या जाग्यार आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाची गरज पडटली, सरकाराची गरज पडटली, त्या त्या वेळार आमी तांकां NOC दिवन ह्या
म्हणजे ट्रस्टाच्या मार्फत जी कामां जातात ती सदोदीत कार्यान्वीत करपाक आमी तत्पर आसतले. निस्वार्थीपणान अत्यंत प्रामाणीकपणान आयिल्ल्या भाविकाच्या सगळ्या फंडांतल्यान खूब मोठी प्रगती ह्या देवस्थानान जाता. म्हणून आयचो एक अत्यंत हांव त्या खातीर म्हणटा की इतिहासीक निर्णय जाल्लो आसा आनी त्या इतिहासीक निर्णयान अशें ट्रस्टान जबाबदारी घेवन हे मंदिराची फुडली वाटचाल आसा ती बरी करपा खातीर तांकां सदांच देवान आशिर्वाद दिवचो. हांव म्हालसा नारायणी देवीच्या ह्या पवित्र अशा प्रांगणाक प्रार्थना करता देवी कडेन हे तांचे कडल्यान बरें कार्य मुखार वचूनी आनी संपूर्ण गोंयान भितर एक नवें एग्जाम्पल सेट जावनी की अशे तरेचे स्वताच्या ट्रस्टाच्या मार्फत सरकाराची मदत नासतना सरकाराचे इंटरफेरन्स नासतना स्वतंत्रपणे आपल्या कार्य करपाचे हे जे मेमोरंडम आसा अशाच पद्दतीचे बाकीचे कडेन जर अपेक्षीत आसा जर जायत करपाक सगळ्यांक बरी तांच्या मनान. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.